बेकायदेशीर गजाली करपाक मेकळीक मेळची म्हण पर्रीकार सरकारान मुद्दम प्रादेशीक आराखडो हुमकळत दवरला असो आरोप काँग्रेस करता। मुख्यमंत्र्यान कितलेय सांगले तरी शेतांनी घरां बांदपाचे प्रकार वाडत आसात। प्रमोद मुतालिकाचेर 24 वरां भितर एफआयआर घालो ना जाल्यार कोर्टात वचपाची शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या। देवू आनी मुतालिक प्रकरणात वेगळो न्याय कित्याक असो प्रश्नय काँग्रेसीन केलो। एका वेळार प्रादेशीक आराखड्या वयल्यान समाज वावुरपी संघटना बरोबर गोंय पेटोवपी भाजप आतां होच मुद्दो काँग्रेसीच्या हातांत आयला। बेकायदेशीर गजाली करपाक वाव मेळचो म्हणूनच पर्रीकार सरकार प्रादेशीक आराखड्याक हात घालिना असो आरोप काँग्रेसीन केला। It's not there for last 2.5 years and unbalanced construction is going on. So we will form a vigilance and public grievances committee to take up such issues, and we will lodge complaint, we will get information under RTI, and we will see that such illegalities will not be permitted. We will not allow to destroy the landscape of Goa. Regional plan सरकार मुद्दा माडना अशें दिसता। हाय मुद्दा माडना आमकां ते आमचो सरकार आसतना ते म्हणटा रिजनल प्लॅन हाडा म्हणून, आनी आतां हेच करपाक इलिगॅलिटी करपाक कितले कन्वर्शन केलां ते आमकां सरकारान सांगचें बेकायद्या शिवाय। देवू चोडणकार आनी प्रमोद मुतालिक प्रकरणात गोंय सरकारान 2 टोणां करची न्ही। मुतालिकाचेर 24 वरां भितर एफआयआर घालचो म्हूण काँग्रेस मागता, ना जाल्यार कोर्टात वचपाची शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या। भंय आशिल्लो की व्हिडिओ गायब जातलो म्हणून, पण आमी व्हिडिओ डावनलोड करून आनी तशेंच जालें। आज सकाळी जर सो हांवें डीजीपीक मागलो, सो डीजीपी म्हणपाक लागलो आमी ते गुगलाक बरयतले वर तांचे कडेन केन्ना काडला तेवूय डिटेल्स मेळटले तांकां आतां, कित्याक काल पर्यंत जेन्ना व्हिडिओ आशिल्लो राती पर्यंत, आज सकाळी पळय जाल्यार व्हिडिओ ना। युजर हॅज रिमूव्ड द व्हिडिओ। आतां तांकां कोणें काडपाक सांगले की तांच्यांनी एक कंप्लेंट आमी दिल्या म्हणून भिवून काडले की आमकां खबर ना। So police should come out clean in this matter, and you should immediately register a FIR and investigation should go on. कारण सीएमान स्वतः सांगितले देवूच्या केसीन की कोणी कंप्लेंट केल्या सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्स प्रमाणे आपल्याक करचेच पडटले म्हणून FIR. Now it is 24 hours have passed. FIR has not been registered. लोकसभा वेंचणुकेचो नियाळ घेवंक काँग्रेसीच्या शिष्टाचार समितीची बसका जावपाची आसा। प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी सुशांत पळ। गोयच्या 27व्या घटक राज्य दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन गोंयकारांक परबी दिली। गोयची एकार एक उदरगत जावची म्हण ताणें हावेस उक्तायला। राज्यपाल भारतवीर वांचून गोंयकारांक परबी दितना बायलावेल्या अत्याचारांनी गोंयचें नांव इबाडटा म्हण हुस्को उक्तायला। मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा फाटल्या 26 वर्सांत गोंयकारांनी कितें मेळयलें ताचो नियाळ घेवन समृद्धीचे दिशेन फुडें पावल मारपाचो हो दीस। घटक राज्य दिसा गोंयभर सरकारी तशेंच हेर संस्थांच्यो कार्यावळी चल्ल्यात। गोंयच्या 27व्या घटक राज्य दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी पीएमओ कार्यालयान गोंयाक परबी दिल्या। प्रधानमंत्र्यान शुक्रारा सकाळी ट्वीट करून गोंयाक परब दिली। फुडें फुडें गोंयची उदरगत नव्या नव्या तेंगचेर पावची म्हूण प्रधानमंत्री मोदीन इत्सा उक्तायल्या। राज्यपाल भारतवीर वांचूनय गोंयाक घटक राज्य दिसाची परबी दिली। मात गोंयांत बायलांचेर जावपी अत्याचाराक लागून गोंयचें नांव इबाडटा म्हूण खंत उक्तायली। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार म्हणटा फाटल्या 26 वर्सांत गोंयकारांनी कितें मेळयलें ताचो नियाळ घेवन समृद्धीचे दिशेन फुडें पावल मारपाचो हो दीस। गोंयची उदरगत आनी गोंयाक समृद्ध करपाचे दिशेन सगळ्यांचे एकवटीत यत्न जावंक जाय। घटक राज्य दिसा गोंयभर सरकारी तशेंच हेर संस्थांच्यो कार्यावळी चल्ल्यात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। सरकारी कर्मचाऱ्यांक प्रशिक्षण दिवंक गोंय सरकारान गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशन म्हण नवी संस्था केल्या। मुख्यमंत्री पर्रीकारान शुक्रारा ह्या संस्थेचे पोन्न्या गोंयांत एला फार्मा लागसार बांदिल्ल्या खासा बिल्डिंगेत उक्तावण केलें। प्रशिक्षीत सरकारी कर्मचाऱ्यांक लागून लोकांक बरी सेवा मेळटली म्हण मुख्य सचिव बी विजयनान उलोवन दाखयलें। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान शुक्रारा गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशनाचें उक्तावण केलें। सद्याचो डायलमा आसा तो ट्रेनिंग दिवपाक म्हजे कडेन मनीस अवेलेबल ना, दिवपाक ना आनी घेवपाकूय ना। इफ यू डोंट ट्रेन एंड टेक पीपल इन टायम, डोंट प्रमोट देम इन टायम, द सिच्युएशन कम्स व्हेन द नंबर dwindles to a level where if you want to train it has to go down still further. So we are in dilemma of how many we can spare. The last 2 years I have been struggling to increase the number to the rational level. Just managed to come somewhere close to it and then the training started. सरकारी कर्मचाऱ्यांक प्रशिक्षण दिवपा खातीर ही संस्था घडोवन हाडल्या। कर्मचाऱ्यांक प्रशिक्षण दिल्या उपरांत लोकांक बरी सेवा मेळटली अशी आस्त मुखेल सचिव बी विजयन आनी संस्थेचे सरसंचालक पी मॅथ्यू सॅम्युएल्सान उक्तायली। Here we are starting this institute today and I hope this will
to us and not only the government servants. And once the government servants are trained, and I am certain that you will be in a better position to give better delivery, which is also one of the 10-point programs initiated by Honorable Prime Minister of India, that you will be able to serve the public much better. We have tied up with YESHDA, the Yashwantrao Chauhan Institute of Administration in Maharashtra in Pune, and with several other institutions, including the ISTM New Delhi. And we have already started our trainings under the new institution. And today we also had there is ongoing training for the for the staff of the Secretariat in office management and things like that. We are going to have trainings for various people who are joining the service newly. We are going to have training for those who are already in the service. प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.